आनी आयज आमी शुभ वर्तमानांत देखून पळयता पयलींच वड आमकां म्हणटा फारीसे जेजूचो घात कसो घेवचो ते चिंतूंक लागता. तांचे मदेंच एक भासाभास जाता. कित्याक ते मेसायाक रावताले आनी तांकां जेजू कडल्यान जायतीं एक्सपेक्टेशन्स आसलीं, जायती अपेक्षा आसली. पूण तांकां कसलीं एक्सपेक्टेशन्स आसलीं ती जेजू तांकां दिनासलो. जेजूचें जिवितूच जेजूचें कार्यच दुसरें आसलें आनी हें तांच्या जिविताक लागून जालें. आनी ताकाच लागून ते जेजूक कशें फसोवंक सोदताले ते चिंतूंक लागले. पूण आमी पळयता मोगाच्या भावान भयणो जेजूचो स्वभाव तो देव जावन ताणें तांकां फुडो करूंक जातालो. तांकां आपली पोजी दाखोवन तांकां ख्यास्त दिवंक जाताली. पूण तो तें करिना. तो देवान आपणाक कितें काम दिल्लें तें तो खालतीकायेन दुसऱ्या नोकरांनी वचोन तो करता. आनी आमी पळयता तो जेजू तांकां सांगतात देखून जेन्ना तो दुसऱ्या दुबळ्या लागीं वता तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा आपणाक आनी परगट करिनाकात. आनी तो देवान दिल्लें आपलें कार्य केन्नाच बंद करिना.